फकत साखळेच न्ही, हांव पुराय गोंयचो विचार करता. गरजू तरणाट्यांक नोकरी मेळोवन दिवचो म्हजो विचार. फुडल्या 2 वर्सांत 15,000 नोकरी दितले. म्हणजे येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात सरकारात डायरेक्ट म्हटलें जाल्यार 5,000च्या पेक्षा चड पदां भरली वयतली आणि ह्युमन रिसोर्स PWD सोसायटी एडॉक आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हितून म्हाका दिसता आनीकूय एक एप्रॉक्सिमेटली 10,000 पदां ही तातूंतल्यानूय भरतले हाजी चिंता आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. देशात स्वराज्याची थापणूक करचो भाजपाचो यत्न प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयलो. ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजाक एकदां पन्हाळ्याचेर मिर्झा राजे जयसिंगान वेडो दिलो. चाऊ अजुनी ताका धरलो आणि छत्रपती शिवाजी महाराज भितर उरलो. 3 वर्सां उरलो. त्या वेळाचेर छत्रपती शिवाजी महाराजाकी तह करचो पडलो, एग्रीमेंट करचो पडली, कबलात करची पडली. 23 किल्ले जिखलेले परत दिले. शिवाजीक यातना जावना तर, शिवाजीक वायट दिसुना तर, पण लोकांनी ते सॅक्रिफायस कित्याक लागून घेतलें, मानून घेतलें, स्वराज्या खातीर, सुराज्या खातीर. मागीर दोतोरान 5 जाणांक जर घेतले जाल्यार ताच्या फाटल्यान गाळी ताका, हाका भीक लागल्या किंवा हाजे पाट पडून हांकां पाड दे चोरांक हाडल्या, हांकां कित्याक घेतल्या, तांकां कित्याक घेतल्या. कित्याक बाबडो गाळी घेता? खुर्ची सोडून कितें करपाचें? काँग्रेसीक दिवपाची? सत्ता नाका, स्थिर शासन नाका, स्थिर शासन आसल्यार ह्यो स्किमी नाका. केन्ना छत्रपतीक जर 23 किल्ले दिवचे पडटात जाल्यार केन्ना म्हज्या हांगासरले गोंयच्या 5 मतदारसंघातल्या लोकांचो रोष ओडून किंवा त्या कार्यकर्त्यांचे वायटपण घेवन सुद्दां 5 जाणां भितर घेवचें पडटा. नरेंद्र मोदीचें सरकार दवरपाक, सुराज्य करपाक लागून.